many patients there now. Very important. Don't give me an excuse to act. I'm सरळ काढून तू सांगतो त्यामुळे कोणी पेशंट हांव जेन्ना येता अशें म्हाका कंप्लेन बी जाय उपयोग ना नर्सी कडल्यान तुमकां आमी सांबाळून दवरल्या सगळ्यांक हांगा ड्युटी कोणाची आशिल्ली बूक करपाक कोणाची आशिल्ली ड्युटी बूक करपाक तुजी ड्युटी आशिल्ली नर्सूच गायब जाली तिका आतां खबरूच ना न्हू नर्स कोण ती Are you the nurse? Are you the nurse? Why are you doctor? Have I asked you anything? No, sir. No, I don't want any of this thing happening. Patients have to be treated with respect, and if I find anybody that getting an oral complaint, I will just knock you off. And you know that I don't wait for a minute. This should not happen. When I visit the hospital, this should be tip-top, and nurses are well paid, and you should do your duty properly. I don't want, and don't keep pointing fingers at everybody. Who was taking the register? Who was calling out the numbers? Who was calling out the numbers? Both of you. I want your names. I want both their names, and I want them to be kept off duty, and they will report to your office today itself. I want them off duty. You can leave now. Both now you will leave. Both the nurses. And both their name, I want them to be suspended for a month. Let them learn a lesson what is happening in the hospital. I don't want any complaint from any patient. I am not here to just give you an adoption here in the hospitals. You are both suspended with immediate effect. I want them suspended now. I am moving the road right now to you. Dr. Aida बरोबर इन्स्पेक्शन करपाक हांव आयिल्लो. मेन म्हणजे कितें आसा की आमी इतले वास्तू बांदल्या सगळे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्लें आसा पूण कांय गोश्टी आमकां जाय म्हणून मुख्यमंत्रीक आमी हांगा इन्वायट करून मुख्यमंत्री बरोबर आमकां हे GSADCचे ऑफिशियल्स हे सगळ्यांक घेवन कित्याक हे पूर्णपणे कमिशन करपाक जाय जाल्यार कांय गोश्टीची गरज आसा म्हणून डॉक्टर आयडा आनी तेणी जायत्यो गोश्टी थंय उपयोग करून दिल्या नवे OPG पसून तरेतरेचे नवे मशीन जे प्रायवेटान जेन्ना ते बी मशीन्स आमच्या ह्या हॉस्पिटलान आसा पूण डॉक्टर आयडा एकदम बरें काम करता आनी तिच्या नेतृत्व सकयल आमी जायत्यो गोश्टी करपाक फुडें सरल्यात पूण कितें आहा कांय गोश्टी कमी पडटा ते मुख्यमंत्रीक ब्रीफ करून आतांच हांव सांगतलो की कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आतां बी जाता पळय ह्या इतले व्हडले हॉस्पिटल जर पूर्णपणे आमकां 100% कमिशन करूंक जाय तर आमकां खंय कमी जास्त कांय गोश्टी जाता म्हणून त्यो गोश्टी मुख्यमंत्री बरोबर बसून ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा आमकां कितें जाय की गोंय राज्यान हें एकूच अशें राज्य आसा आनी आमचें सरकार हे सरकारान जायते इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तयार केल्या लोकां खातीर पूण ते सरकाराचो पूर्णपणे उपयोग जावचो गरीब लोकांक सामान्य जनतेक ताचो फायदो जावचो म्हणून डॉक्टर आयडाक घेवन तेंचे कडल्यान एक रिपोर्ट मागून घेता आयज बी हांवें पळयलां की एक पेशंटान आमकां कंप्लेन केली ताबडतोब आमी 2 नर्सीस आमी सस्पेंड केल्या पण मेन म्हणजे सस्पेन्शनाची ऑर्डर येतली आयजूच पूण कितें आमी अल्टिमेटली पब्लीक सर्वंट आमकां लोकांची सेवा करपाक जाय आनी ह्याच बरोबर डॉक्टरान जें सांगलां की कांय गोश्टीक आपल्या कमी जास्त जाता त्यो गोश्टीचेर लक्ष घालपाक म्हणून आयलो कित्याक ती बी आपले लिमिटेशनान जे कितें तिचे कडेन अवेलेबल आसा ते रिसोर्स घेवन ती काम करता पूण आमकां सरकार म्हणून कांय गोश्टीचेर लक्ष दिवन ते पूर्णपणे आमकां तेजो वापर इन्फ्रास्ट्रक्चरचो जावंक जाय म्हणूनच हांव आयज हांगा आयिल्लो पूण ते सगळे गोश्टी मुख्यमंत्री कडेन बसून चर्चा करून ह्यो गोश्टी खंय तरी कन्क्लूड करपाची गरज आसा ह्याच उद्देशान हांव मुख्यमंत्रीक बी आयज नोट घालता आनी म्हाका दिसता की आमी दोगूय चर्चा केल्या नंतर त्यो सगळ्यो गोश्टी जाग्यार